लॉकडाऊन 4.0च्यो केंद्रीय गायडलायन्स उरतल्यो चालू 31 मे मेरेन। आयज सांज मेरेन भारतान हुपलो 90,000चो आंकडो। दिल्लीच्यान दुसरी राजधानी एक्सप्रेस पावली मडगांवां। कोविड-19च्या आंकड्यात भर पडत राविल्ल्यान बॉर्डरेवयली तपासणी खर करपाची वाडपाक लागल्या मागणी। स्थलांतरीत कामगारांकूय लागल्यात घरा वचपाचो वेध। कोविड-19च्या केशीचो आंकडो वाडपाक विरोधकांनी धरले सरकाराक जबाबदार। राज्यपालान केल्या सरकाराच्या भ्रष्टाचाराकडे आड नदर। काँग्रेसीचो आरोप जाल्यार खंवटे म्हणटा मुख्यमंत्र्याच्या मूर्खपणाक लागून गोंयकार पडले त्रासात। पयस वचोनी कोरोनाचे संकट, सगळे मेळोन झुजुया कोरोनाच्या विरोधात। बांबोळेच्या हॉली क्रॉसाच्या फेस्तात भाविकांनी केलो निर्धार। येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर। पळयात खबरो विस्तारान। लॉकडाऊन 4.0 खातीर केंद्र सरकाराच्यो गायडलायन्स 31 मे मेरेन चालू उरतल्यो। देशांत 90,000चो आंकडो हुपला। आयतारा सांज मेरेन गोंयांतल्या केशींचो आंकडो 19चेर पावला। प्रवासी येरादारींचे नेम सदळ जावं येतात, पूण विमान सेवेचेर बंदनां पडटलीं। कारवारचो फार्मा युनिटात काम करपी 23 वर्सां पिरायेचो कर्मचारी पॉझिटिव्ह सापडला। पोळय चेक पोस्टावेल्यान तो 14 मेक सांजे 7 गोंय आयिल्लो। बिर्ला उपासनगरांतल्या एका अपार्टमेंटात तो क्वॉरंटायन जाल्लो। राजधानी एक्सप्रेसींतले सुमार 10 प्रवाशांची रॅपीड चाचणी पॉझिटिव्ह मेळिल्ली। दिल्ली ट्रेनींतल्यान गोंया प्रवास केल्ली बायल मनीस ट्रुनेट टेस्टिंगेत पॉझिटिव्ह सापडली। रेल्वे, रस्तो मार्ग वा विमानांतल्यान येतल्या प्रवाशांच्या कोविड टेस्टिंग खातीर आतां चड वेळ वाट पळोवची पडची ना। ट्रुनेट टेस्टिंग सुविधांनी वाड करून एका दिसात 1,500 ते 2,000 चाचण्यो करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन म्हायती दिली। मडगांवचे हॉस्पिसियो, म्हापशेचे आझिलो, फोंडेचे SDH हॉस्पिटलांत मेळून 13 नवी मशिनां बसयतले। ते भायर हेर यंत्रणाय उपलब्ध करून दितले अशें ताणें सांगलें। भारतांतल्या कोविड-19 केशींचो आंकडो एका दिसात 4,987 केशींनी वाडला। फाटले 24 वरां भितर सुमार 103 जाणांक मरण येयलें, जाल्यार 3,966 पेशंट बरे जाल्यात। भारतांत आतां मेरेन कोविड-19च्या 90,927 पॉझिटिव्ह केशींची नोंद जाल्या। एक्टिव्ह केशींचो आंकडो 53,000चेर पावला। 2,872 जाणांच्या मरणांची नोंद जाल्या, जाल्यार 34,109 दुयेंती बरे जावन घरा गेल्यात। महाराष्ट्रांत कोविड-19चो 30,706चो आंकडो हुपला। तामिळनाडूचो आंकडो 10,988, गुजरातचो 10,585 आनी दिल्लीचो आंकडो 9,333चेर पावला। संवसारांत एका दिसात 86,827 परस चड कोविड-19 केशी सापडल्यो। कोविड केशींचो एकूण आंकडो 47 लाखांचेर पावला। 3 लाख मरणां, जाल्यार 18 लाखां परस चड लोक बरे जाल्यात। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार। प्रवाशांक घेवन दिल्लीच्यान येयली राजधानी एक्सप्रेस आयतार दिसा मडगांव पावली। काल 280 वेगळे प्रवासी हे ट्रेनींतल्यान गोंयांत आयिल्ले। कालचे ट्रेनींतल्यान आयिल्ल्या मदीं पॉझिटिव्ह पेशंट आसले। ना काम ना धंदो, पोट भरपाचें कशें, कितें खातलो जाल्यार बोल्सांत रुपया ना, अशा विचित्र संकटात सांपिल्ले कामगार काल राती कडेन आपल्या घरा वचपाक भायर सरले, पूण दिवचल कारापुरा तांकां आडोवन शेल्टर हावजात हाडून दवरले। कोलकाताचे हे कामगार फाटले 3 म्हयन्यां सावन अस्नोड्या आडखून पडिल्ले। लॉकडावनाक लागून तांकां खंय वचपाक मेळ्ळें ना। काल राती कडेन अचकीत हे कामगार आपल्या घरा वचपाक भायर सरले। तलाठी अजित गांवकारान तेंची समजूत काढली आणि तांकां हाडून शेल्टर हावजात दवरले। कैसा जा रहा है अरे सब एक हमारा ट्रेन नहीं दे रहे, हमारा गवर्नमेंट कुछ बात नहीं सुनता है। हम
कलेक्टर भी गए, बीडीओ भी गया, हमारा उधर फोन किया, हमारा सीएम भी नहीं बात सुन रहे, हमारा एमपी एमएलए कुछ नहीं सुन रहे, इसलिए हम पैदल चल रहे हैं। हमारा खाना खत्म हुआ, हमको इधर मर रहे हैं। ऐसे नहीं, किधर काम करता था आप? नहीं, आपका अभी टिकट में आपने कुछ देखा था टिकट के लिए? हमारा कुछ नहीं है। अभी केरी में जाएंगे, वहाँ चेक पोस्ट पे आगे आपको नहीं छोड़ेंगे। नहीं, अभी इधर क्या तकलीफ है आपको? इधर खाने का नहीं है, 3 महीने से बैठा हूँ। अभी बारिश आ रहा है, अभी 1 हफ्ते का बारिश आएगा, कौन जिम्मेदारी लेगा उसका? 4 महीने 5 महीने बारिश होगा, तब तक हम लोग इधर मारेगा। इससे हम लोग पैदल में जाके इधर भी फसल लाकर रखेगा ना, उधर ही मारेंगे। नहीं, फिर हम लोग नहीं, स्पेशल ट्रेन गोवा 365 खातीर आमचो खबराकार महेश गोवेकर। आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. कळंगूटचो सामाजीक वावुरपी वॉल्टर लोबोचे अटकेचो विशय सध्या सोशल मिडियाचेर आनी हेर माध्यमांचेर बरोच गाजता. आता ह्या विशया वयल्यान कळंगूटचो आदलो सरपंच जोझफ सिक्वेरान पुलीस कंप्लेंट फायल केल्या, जाल्यार विरोधकांनी ताचेर टिकाय केल्या. कळंगूटच्या क्वॉरंटायन केल्ल्या मनशांक दवरिल्ल्या हॉटेलाचो व्हिडिओ काडिल्ल्यान बुधवारा पुलिसांनी वॉल्टराक अटक केल्लो. उपरांत ताका बेल मेळ्ळो. त्या उपरांत मंगळारा महाराष्ट्रांतल्यो 15 गाडयो एका हॉटेला भायर पार्क करून दवरिल्ल्यो पळयल्या उपरांत आनी कांय लोक बिनधास्त भायर भोंवतात ते पळोवन हो विशय तापलो. आमकां हांगा जाल्लो आहा, हो पळय सगलो गांवचो लोक हांगा उबो आहा, सगळीं शेजाऱ्यां ही हांगा आहा. हो पळय आनी एकलो येयलो, पंप घेवन येयला. हे पळय ये पळय गाडी तेजी, पंप घातला. कभी से आया तुम लोग? हेलो भाई साहब, कभी से आया तुम लोग गोवा में? कभी आया तुम लोग? वॉल्टर लोबोच्या विरोधात बुधवारा कागाळ नोंदयली. जाल्यार शेनवारा कळंगूटचो आदलो सरपंच जोझफ सिक्वेरान कळंगूट पुलिशेन कावंटर कंप्लेंट फायल केली. तातूंत ताणें वॉल्टर लोबोच्या विरोधात केल्ले कागाळीची चवकशी करची अशें मागिल्लें. ते भायर क्वॉरंटायन करून दवरिल्ले त्या हॉटेलाची तपासणी करची अशें म्हणिल्लें. One Mr. Villanova filed a false complaint at the Kalangut police station against Walter Lobo, and when I heard about it, I was really upset. And then I immediately made another complaint about Villanova Lobo, stating that his complaint is false. Filed a complaint in the Kalangut police station. I was really upset because a FIR was filed for no fault of Mr. Walter Lobo. I wrote a letter to the Kalangut police station showing their ignorance towards the SOP which is given by the state government to the entire state of Goa. When any quarantining takes place, it takes 14 days to quarantine one person. Secondly, when there is a quarantine place kept open, 2 days prior to that, people have to go. When the police has to go, see the surrounding, see the area, and then call for the same. Immediately thereafter, they have to escort those quarantine people straight to that hotel or the place where they are quarantining. In the quarantine place, one room has to be given to the doctors so that immediately when they come inside the quarantine place, their swabs has to be taken and sent for testing. But nothing has been done of this sort. Not even a board was put outside on the said premises of Flora Residency at Maddavadu. I addressed a letter to the Kalangut police station saying that the Villanova complaint is false and it was baseless, and without inquiring in the whole matter, the Kalangut police station has filed a FIR against Mr. Walter Lobo. सामाजिक वावुरपी वॉल्टर लोबोचे अटकेचो पर्वरेचो आमदार रोहन खवटेन खर निषेध केला.
बेकायदेशीरपणान चलतल्यो घडणुको नदरेत हाडून दिवपाचें काम ताणें केल्लें जाल्यार ताकाच अटक कशी केली हे बाबतींत खर कारवाय करपाक जाय तशेंच योग्य तरेन पुराय घडणुकेची तपासणी जावपाक जाय अशें ताणें मागलां. पळयात. भायले अशे कोणी इलिगल येता आपल्या कानार घाल आपूण एक्शन घेता म्हणून. पूण एक जोक म्हणल्यार ज्या तरेन हो मशिनरी वापरूंक लागलो मुख्यमंत्री इज व्हेरी एस्टॉनिशिंग एंड व्हेरी द वे इज बिहेविंग इज व्हेरी एडमंट आनी हांव नको डिक्टेटर कसो. पयर कोळगोटे वॉल्टर लोबोन काम केलं ते वॉल्टर लोबो गोंयची कळ खंय जाल्यार खंय आसा. कालांगूट आपूण गांवचो आपलो गांव सारको उरचो आनी गांवान भायले येवचे न्ही कोणाकूय दिसता. तातूंत वॉल्टर लोबोन एक इनिशिएटीव घेतलो. ज्या वॉल्टर लोबोन एक्सपोज केले की भायले आयले कशे ताका ताळयो मारून फेलिसिटेट करच्या पेक्षा ताजेर एक्शन घेवन ताका भितर उडयले. म्हणजे तूं एक वाटेन सांगता एज अ हिपोक्रेट की तूं सांग आपूण एक्शन घेता पूण एक्शन कोणाचेर घेता जो सांगता ताजेरूच एक्शन घेता. हांवें असेंब्लीन बोवाळ केलो जाल्यार म्हजेर एक फॉर्ज कंप्लेन घाली विच केस इज गोईंग ऑन. ते पुलीस हांव फेस द म्युझिक पूण तेन्ना म्हाका भितर घाल्लो अशेंच. पूण जे मुख्यमंत्री सध्या गव्हर्मेंट मशिनरी वापरून वॉल्टर लोबो सारकेले साद्या मनशाक जो मनीस स्वता एक एक्टिविस्ट वायट कळंगुटेचेर चल्ल्या गजाल्यो तातूंतली हेच भायर काडटकर कळंगुटच्या आमदाराचेर आनी त्या वाठाराचेर कारवाई जावच्या पेक्षा वॉल्टर लोबोच भितर उडयला. आनी ही मशिनरी अशी करून तरेतरेचे लोक आज कोविड-19 पळयले जाल्यार कितलेशेच लोकांचे एक आयडेंटिटी सुद्दां ना. ते आयले कशे कोण गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्स कनाय केल्ले. इतले आमचे गोंयकार जे स्ट्रँडेड आसा अजून पर्यंत फॅमिली दुबय उरल्या UAE उरल्या ओमानाक उरल्या लंडन उरल्या तांकां स्ट्रँडेड फॅमिलीज जे आमी हाडूंक सोदता सीफेरर्स भावाचे तरवटी भाव आमी अजून जे हाडूंक सोदता. आमचो एकटो तरवटी भाव हांगा पर्वरीचो इज स्ट्रँडेड इन स्पेन वेटिंग फॉर मार्च 12 लॉकडावना वेळार तेन्नाच्यान तो थंय आसा. तूं ते आयले कशे ते फायंड आउट कर. गव्हर्मेंट ऑफिशियल्सांचेर पयलें एक्शन घे. कित्याक ट्रॅव्हल परमीट गोंयकारांकूच लायल्या आनी भायले इलिगली भितर येवंक लागले. आनी ते इलिगल समज बंद जायना जाल्यार एज गोवा एज अ ग्रीन झोन दीस हाऊसेस जे तांचे इन्व्हेस्टमेंट आसा भायल्या दिल्लीवाल्यांचे ते दुसरें घर म्हणून हांगा येवन रावपाक चालूच आसतले. जो पर्यंत हो झोन चेंज जालो हे तिसऱ्या घरान वतले. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान क्लिंटन डिसोजा. पयशाकार आनी पॉवरफुल मनशाक लॉकडावनाचे नेम लागनात थंय आम आदमी पार्टीन प्रश्न विचारला. वजन आशिल्ल्यांक लोकांक आनी पयशाकारांक गोंयांतले लॉकडावनाचे नेम मोडून गोंयांत येवपाक दितात हो तांचो आरोप. आगरवाडो चोपड्या बोटी घेवन भोंवपी पयशाकार आनी थळाव्यांच्या संघर्शा कडेन आपान बोट दाखयलां. आम आदमी पार्टीचो सरचिटणीस प्रदीप पाडगांवकर म्हणटा मुख्यमंत्री गोंयांतली सद्याची स्थिती हाताळपाक सक्षम ना. देखून होम मिनिस्टर ह्या नात्यान ताणें राजिनामो दिवपाक जाय. महाराष्ट्रात रजिस्ट्रेशन जाल्ल्यो गाडयो गोंयांत आयिल्ल्याचो व्हिडिओ सध्या व्हायरल जाला. हे लोक गोंय सरकाराचे कसलेच नेम पाळिनासतना बोटी घेवन भोंवताले पार्ट्यो करताले. आगरवाड्या पेडण्या न्हंयेत थोडे लोक बोटींनी भोंवतात आनी त्या फाट्यान न्हंयेच्या मजा करतात पिकनीक करतात अश्यो कांय कागाळी प्रसार माध्यमांनी उजवाडाक आयल्या. आता ते लोक गोंयचे न्हय म्हणटात. ते गोंयांत रावता आसात भाड्याच्या घरांनी रावता आसात नाल्यार तांच्यांनी घरां विकती घेतल्या आसात पूण ते गोंयकार न्हय भायरसून येवन टुरिस्ट लोक रावल्यात ज्यांचे कडेन पयसो चड आसा ते. थंयच्या नागरिकां कडेन तांच्यांनी काल वाद केलो असोय प्रसार माध्यमांनी खबरो आसात. जेन्ना व्हिडिओ आमी पळयलो तातूंत अशें दिसून आयलें की थंयच्या लोकांक मास्क ना. मास्क नासतना ते भोंवतात. मास्क नासतना ते देंवले बोटींसून येवन आनी आपल्या गाडयेन बसून गेले. प्रत्येक गाडयेचो रजिस्ट्रेशन नंबर आसा तो पयल्यार क्लियर दिसता महाराष्ट्रा नाल्यार कर्नाटका. तर आतां सध्या हो कोरोना व्हायरसाचो कोविड-19 आंकडो वाडत आसा अश्यो खबरो आसा. ह्या फाटभुंयेर जर असले प्रकार सरकार खपोवन घेता जाल्यार सरकाराक यात कोणो म्हणटा तो ना असो दिसता. देर इज नो बॅकबोन टू दीस गव्हर्नमेंट. हो सरकार सारको पचपचीत जाला अकार्यक्षम जाला. सो आमी मागता जो मुखेलमंत्री आसा तो घरमंत्री आसा ताणे हे जो व्हिडिओ पळोवन ताबडतोब एक्शन घेवंक जाय आसली. ह्या सगळ्या मनशांक भितर उडोवंक जाय आसले. आज ते सारखे सुळसुळाट कशे ओपन जाय थंय भोंवतात आनी सगळे कडेन कोरोना जर तांकां जाल्लो आसत जाल्यार ते पसरयता आसतले आनी कोणाचेर शेक ना कोणाचो कोणाक भंय ना.
अशा परिस्थितीत तू साधे जे मनीस आसा बाकीचे जे बारीक बारीक धंदेकार असतात तांचे धंदे बंद करून बसला लॉकडाऊन करून कोणाक उगडूंक दिना काय ना तुझे पुलीस जर कोण मास्क ना हेल्मेट ना जाल्यार 100 रुपया तालाव दिवन तांकां त्रास करता थंय तुका काय दिसना आणि हे जे मास्क नसताना हे बोटींनी भोंवतात काल व्हिडिओ जर क्लियर दाखयला ताजेर तुका एक्शन घेवंक कळना तेन्ना म्हाका दिसता तुवें होम मिनिस्टर जावपाक तुजी लायकी ना तुवें राजीनामा दिवंक जाय. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. राज्यातल्या वाडट्या कोरोना केसींक घेवन राज्य प्रशासन गंभीर आसा. आता दक्षिण आणि उत्तर गोंयच्या जिल्लो अधिकाऱ्यांनी हावसिंग कॉलनींक कसलेच तरेच्यो खाजगी मिटिंगो घेवच्यो न्हय अशी शिटकावणी दिल्या. जर सामक्योच गरजेच्यो बसका आसत जाल्यार सगळ्यो सुविधा आणि जतनाय घेतल्या हाची दखल घेवची असो आदेश जिल्लोधिकाऱ्यांनी संबंधित यंत्रणेक दिला. सोशल डिस्टन्सिंग, तोंडार मास्का वापरप आणि सॅनिटायझरचो वापर साप्प गरजेचो अशें सांगलां. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. प्रमोद सावंताचे भाजपा सरकार भ्रष्टाचारी आसा हे दोश दाखोवन दिल्या उपरांतूय राज्यपाल वगी रावन तांकां मान्यताय दिता. गोंय प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान राज्यपालाचेर आरोप केला. राज्यपाल सत्यपाल मलिकान शेनवारा एक प्रसिद्धी पत्रक उजवाडायला. तेतून तो म्हणटा शेनवारा मुख्यमंत्र्याची असमर्थतेचेर टिका करपी गोंयच्या दिसाळ्यांतल्यान बातम्यो वाचल्या. तेतूंतल्यान मुख्यमंत्री आनी आपणा मदीं दुराय निर्माण करपाचो यत्न जाला. मुख्यमंत्र्याच्या यत्नांक पुराय तेंको दितना सगळ्यांनी सरकाराच्या फाटल्यान रावपाची गरज आशिल्ल्याचें तांणी सांगलां. प्रमोद सावंताचें सरकार दोशपूर्ण आसा. लोकायुक्तान भाजप सरकाराक दोशी थारायत घोटाळो केल्ल्याचे दाखोवन दिल्ल्यो फायली मागोवन घेवच्यो अशें गोंय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान राज्यपाला कडेन मागलां. परचो आमचो प्रेस आशिल्लो तातूंत आमी सरकाराचे डिफेक्ट्स कसो हो सरकार डिफेक्टीव आसा आनी कसो हो सरकार कोविड-19च्या टायमार सुद्दां भ्रष्टाचार करता हें आमी उगडें केल्लें. तेका अनुसरून माननीय राज्यपाल आमचो गव्हर्नर हाणें एक क्लॅरिफिकेशन दिलें आनी तातूंत ताणें फक्त हो सरकार डिफेक्टीव न्ही हो कितलो इफेक्टीव हें सांगपाचे प्रयत्न केल्ले आसा. आमी ह्या सरकारांतलो जो जे डिफेक्ट्स आसात ते आमी सुरवाते साकून दाखयत आसात. सरकारान पयलीं म्हणजे डिफेक्टीव टेस्टिंग इक्विपमेंट्स डिफेक्टीव वेगवेगळी इक्विपमेंट्स हाडली. हें आयज गोंयभर लोकांक खबर आसा ह्यो टेस्ट कश्यो डिफेक्टीव त्यो. लॉकडावनाच्या टायमार एसेन्शियल कॉमोडिटीची दुकानां बंद दवरून जेन्ना नॅशनल गायडलायन्स सुद्दां माननासतना आनीक डिफेक्ट केल्लो आसा. सी फेररांक कशें करून हाल केले तो डिफेक्ट सगळ्यांनी पळयल्लो आसा. आनी सगळ्यांत व्हडलो डिफेक्ट केलो म्हणजे सरकारान गरजे भायर म्हणजे सामको अशी हरी केली की केन्ना काळ गोंय हें 0 to कोविड डिक्लेअर करून एक मेडल घेवपाचो प्रयत्न केले. त्या प्रयत्नान सरकारान आयज गोंयभर कोविड हें करपाचें गव्हर्मेंट स्पॉन्सर्ड कोविड डेस्टिनेशन केल्लें आसा. सो ह्या सगळ्या हेजेर गोंयच्या लोकांक विश्वास जो आसा तो विश्वास आसा राज्यपालांचेर. राज्यपालान ह्या सगळ्या हेजी भ्रष्टाचाराची चवकशी करची. लोक आयुक्तान कितलेशेच रिपोर्ट दिल्ले आसात ते रिपोर्ट मागून घेवचे आनी हे सगळे जे डिफेक्ट्स आसात ते काडून घेवचे. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. कोरोनाच्या विशया वयल्यान रोहन खंवटेन मुख्यमंत्र्याक उजरोवन काडला. तो म्हणटा गोंयांत कोरोना व्हायरस वेगान पातळपाक मुख्यमंत्र्याचें मूर्खपणूच कारण. उदक गळ्या मेरेन पावलां. परिस्थिती हाताभायर गेली जाल्यार 144 कलम तोडून रस्त्यार देवपाची तयारी दवरपाचो उलोय ताणें मारला. रोहन खंवटेन जाल्यार मुख्यमंत्र्याक उजरावन काडला. तो म्हणटा गोंयांत कोरोना व्हायरस वेगान पातळपाक मुख्यमंत्र्याचें मूर्खपणच कारण. उदक गळ्या मेरेन पावलां. परदेशांतले गोंयकार हुमकळत उरल्यात जाल्यार मंत्र्यांचे सोयरे धायरे दुसऱ्या राज्यांतल्यान कशे कितें पावतात. पळयात रोहनाक कितें म्हणपाचें आसा तें. आमकां सांगलें ताळयो मार, आमी ताळयो मारल्यो. आमकां सांगलें दिवे लाय, आमी दिवे लायले. एक भावनेन की सगळे जाण बरोबर रावन एक देश बरोबर आसा ह्या संकटान सगळे भायर सरुया म्हणून. पूण आज मुख्यमंत्री करता ते योग्य आसा काय ना एक सारखे एक्सपोज जाल्ले आसा. रेल्वे भायर सरतकर दिल्लीच्यान आनी म्हजो स्टेटमेंट येतकर मुख्यमंत्री सांगता जाता जाल्यार आपूण खंयची ट्रेन गोंयां येवपाक एवॉर्ड करता.
म्हणजे खंयचो मुख्यमंत्री ट्रेनीक राविल्लो भायर सरपाक आनी तो युनियन मिनिस्टराक फोन मारता की दिल्लीच्यान ट्रेन भायर सरल्या ती आतां मडगांव रावं नाका म्हणून असलें जाता. ही मूर्खपणां ह्योच मुख्यमंत्री करूंक शकतात आनी ही मूर्खपणां करीत आसात. पूण आतां हे सगळ्यांच्या गोंयकारांच्या नाकाच्या वयर गेलां. हे इरिस्पॉन्सिबल एक्ट हांव म्हणीत आसा ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड आय एम मेकिंग अ चार्ज की ही इज इन्वॉल्व मे बी टू प्लीज हीज बॉसीस इन द सेंटर. तो समज स्वता क्लियर आसा जाल्यार मुख्यमंत्र्याच्या नात्यान जशें चिन्नाय तमिळनाडू तांणी ट्रेन परत धाडली. एक लोकांक आयिल्ले परत धाडले जे क्वॉरंटायन करपाक रेडी नाशिल्ले. पूण हे सगळे जे गोंयां एकदम ओपन केलां ते आमकां प्रॉब्लेमान हाडटले. एअरपोर्ट ओपन कर आमी मागणी केल्या गोंयकारांक हाडपाक, अजून पर्यंत थंय लक्ष घालना. सी फेरर्सांक तारवटी भावांक हाड, थंय लक्ष घालना. NRI कमिशनाक बरयल्ल्यो गजाल्यो अजून पर्यंत एक्शन जायना. एम्बसीक बरयल्ल्यो आमी प्रायोरिटीज आहेत ते जायना. फ्लायटी सगळ्यो जाता वेन इंडियन फ्लायट्स आर बींग चॅनलायज. गोंयकार खंयच ना, गोंयकारांचे हाडपाचे उलोवप सुद्दां जायना. जाल्यार थंय गोंय उरलें खंय? म्हणजे गोवा चीफ मिनिस्टर इज अ पपेट ऑपरेट म्हणटा इन द सेंटर हू हेज बीन युज्ड ओनली टू फुलफिल देअर विशीस आनी कांयच ना. आनी एट द स्टेक ऑफ द लायफ आमच्या गोंयकारांच्या लायफाच्या रिस्कार बाकीचे लोक हे खेळपाक लागिल्ले आसा. ताजे खातीर म्हजी पूर्ण एक लास्ट रिक्वेस्ट आनी यू कॅन कन्सिडर इट ऑल्सो की तो समज रावलो ना जाल्यार अ पार्ट ऑफ माय रिमार्क की समज तो बंद करना जाल्यार गोंयकारांनी आता उठून एकजूट जावन हे ऑपोज करचेच पडटले. ते सेक्शन 144 लायात नाल्यार न लायात. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. वास्कोत भाजपा विरुद्ध भाजपा अशें चित्र परत एकदा पळोवपाक मेळ्ळां. हे खेपे डोंगरी वाठारांतले झाड पडपाचे घडणुकेक लागून मुरगांव पालिकेन झाड कापपा खातीर कटर दिवंक नाशिल्ल्यान आपल्या वार्डात झाडां पडपाच्यो घडणुको घडटात. थळाव नगरसेवक दाजी साळकारान आरोप केला. आयतारा सांजवेळार वास्कोच्या पिशे डोंगरी वाठारात व्हडलें झाड कोसळ्ळें. आपणे मुरगांव पालिके कडेन सेगीतपणान झाडां कापपा खातीर कटर दियात अशी मागणी केल्ली. पालिका दखल घेना म्हण साळकारान कोर्टात वचपाची शिटकावणी दिल्ली. साधे झाड मारपा खातीर लोकांचो जीव वाटोवपा खातीर आमकां हायकोर्टान धांव घेवची पडटा म्हणून ह्यो प्लीज आनी लोकांच्या जिवा बरोबर खेळनाका. कोण हातूंत भितर मस्ती करता तुमकां सगळें खबर आसा. खंय तरी आज आमकां सांगता की आज तो ट्री कटर दिता तो आमकां 15 दीस फुडें म्हणटा, मागीर 8 दीस फुडें म्हणटा. असली राजकारणां करनाका सी. प्लीज तुमी ह्या म्युनिसिपालिटीचे हेड आसा आनी बरें काम करता हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. एक कावन्सिलर अशी मस्ती करता, ताका अशी मस्ती करूंक दिवनाका आनी लोकांच्या जिवा बरोबर खेळनाका. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. कोरोना व्हायरसाच्या विरोधात झुजप्या खातीर प्रार्थना करूया, तांच्या मनाचे बळगे वाडोवया. अंदूच्या बांबोळेच्या हॉली क्रॉसाच्या फेस्तांत भाविकांनी कोरोनाच्या विरोधात झुजपाचें थारायलां. पळयात. मगोच्या बाबून आयज आमी बांबोली पयत कुसाची परब आमी समोर ओंपता आनी ह्या परबे सुमयार आमी संदी घेता आनी सगळ्यांक तुमकां खुशाल बरी परब हांव दिता. भाग्योन क्रिस्तान तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद. आमी जाणाव ही जी परिस्थिती आमची राहिलेली आसा ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून आमी सगळीं संकश्टान आसा. तर हो वेळ जावन आसा भावार्थान मागपाचो आनी जायतो लोक येता ह्या कुर्साशी मागूंक आनी जे कितें ती मागतात भावार्थान ते ताका पावो जाता. तर आयज ह्या परबे सुमयार होच संदेश दिवंक सोदता की आमी भावार्थ सोडचो न्हय. आमी भावार्थान मागुया, भाग्योन कुर्साक फुडें घालून मागुया आनी जी परिस्थिती जी आमची आयिल्ली आसा, ही घडी जी आमची राहिलेली आसा ती आमचे वेली वचपाक आनी ह्या खातीर हांव सगळ्यांक तुमकां उलो मारता. सगळ्यांची मागणी आयकता. जायतो लोक हांगासर येवन मागणी करता आनी तांची मागणी पुरी जाता. तर आमी घरांत रावन दिसपोटी भाग्योन कुर्सा लागीं मागुया आनी जेरून भाग्योन कुर्स आमकां सगळ्यांक पावतलो, तो आमकां राखतलो आनी सांबाळटलो आनी जी घडी जी आमची आयिल्ली आसा ती आमची वेली येतली. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.